सो गायज आता न्हू एक प्रॉब्लेम जाल्लेली आसा कित्याक की अवी आपणाचे हेल्मेट खंय तरी विसारलो. रितीक रोशनाक पेटोवया आनी सगळ्याक घराक घालया आतां दुवर करूया. आतां शांती घटाच्या हा कुर्ता औरंग येयला मग कर मग हांगाच करू जू हांगाच कर मग हांगाच करू जू तू कर हांव वयता घरा. तू कितें म्हणून घालून येयला नरकासूर कसो हे जांगडा पळय उलयता फोनार पळय हे पळय हे आमचे टॅडी बेर. सो गायज इपा आयज आमी येयल्या म्हापसा कितें तरी घेवंक जाय आसलें बारीक सारीक घरातलें सामान जाय आसलें त्या खातीर आयज हांगासर येयला. सांजचे जाले 4 आनी हांगासर चडशीं शॉप आयज बंद आसा कित्याक ती खबर ना. मायट बी आमी चड बेगीन येयल्या म्हणून. हे पळय हांगासरूय आयज बंद आसा. आतां हांव वयता कुर्ता पळोवपाक. म्हाका बरोसो कुर्ता जाय आसलेलो. पळोवया आसा जाल्यार कित्याक की म्हाजे कडेन कुर्ता न्हू ना. फोटो है क्या ब्लॉग? नहीं है. ये स्लीवलेस में है दिखावे. कौन सा मरून है ये ब्लैक है ना? ब्लैक येलो ग्रीन कलर है. ग्रीन है पिंक है पिस्ता है. ये पिंक दिखा. हेजे काम जालें आतां परत हांगा शॉपिंग. कुर्ता व्हरोंक येयला. कुर्ता कितें व्हरोंक येयला गो जाता वेळा हा कुर्ता व्हरोंक येयला पळय. आनी हेजे कडेन खंय हे भैया कडेन खंय आमचे बरे कपडे मेळटा हांगासर कुर्ता ना रे भैया. भैया खंय रे लोकेशन सारकें म्हापसा खंय पडटा लोकेशन? मार्केटान भितर खंय. सो गायज हे पळय हांवें 3 कुर्ता घेतले. येस मज्जा म्हाजी. बरे बरे कुर्ता आसता हेजे कडेन आनी बऱ्या बऱ्या कलराचे 3 घेतला. आतां म्हाका ऑल्टर करूंक जाय. आतां अवी येयला आपणाक शॉर्ट पॅन्ट घेवपाक. हे पळय कम नहीं होगा. आनीक कलर पळय. यो बरो दिसता शर्ट. तो शर्ट बरो दिसता पळोवपाक. सारकी आसा सायज ती काय टाईट जातली. टाइट होएगा रे भैया. ना टाइट नहीं होगा बॉस. आप दाल के ऊपर ही से देख लो. इसके ऊपर ही देखो. अवीक ही पॅन्ट आवडलेली पण जालें कितें सांग ही पळय जी चेन गेल्या चेन सारकी ना त्या खातीर अवी आतां ही पॅन्ट घेता. पूण ही चड बरी दिसताली. ही मातशी छपरी कही दिसता. हय ती बरी दिसता. डिसंट दिसता. अवी म्हाका उसाचो रोस पिवपाक जाय नाजाल्यार ज्यूस थंय गावता. म्हाका न्हू म्हापसा उसाचो रोस पियाता. उसाचो रोस म्हाजो सारको फेवरेट. बरो लागता आनीक म्हाका कांयच नाका उसूच जाय. आयज हांगा इतले खाली खाली कित्याक कांयच ना. गायज हे पळय आतां आमी घेता आवळे. आवळ्याचो कितें ज्यूस करता कितें म्हणटा तो पळय. स्कीन बरी ग्लो जाता खबर आहा आनी केस बी वायट जायना. मागीर कर मग ज्यूस करपाक घेता. मग कर मग हांगाच करू ज्यूस. हांगाच कर मग. तू कर हांव वयता घरा.
सर प्रो पळय तेन दाखयल्ले पळय ते हांगासर आहा पळय. पळय उसाचो रोस पिवपाक येयले आता आमी. आणि एका पळय हांगा बसला. काय गे तिरफाळा कशी? हय दी. ते पारा काय कितें ते आहा काय म्हणून विचार तिका. हा ताजी हा ही ना आल्या कडी जायना बरी. हय बरी हा पळय पाय पयशे कोणच ना पण तर पळय मोसंब्यो घेता आमी. QR कोड मके पळय. आता आमी येयला धूप घेवपाक. इयरबड बरें केले घेतलंय ते. हे पळय हे धूप न्हू आमकां खूब लागता. एक एक पॅकेट दिसाक जळयता फावटीक असले वेट धूप. त्या खातीर तो घेवपाक येयला. 150 न्हू उजवाड जातल्या. ओके 170 टाका दिले. थँक्यू. गाइस आता आमची शॉपिंग बी जाल्लेली आसा आणि आता आमी वयता घरा. हेजी डिकी कितली धाकटी आसा ती पळयात. एरोक्साची आमची डिकी व्हडली. सो गाइस आता न्हू एक प्रॉब्लेम जाल्लेली आसा कित्याक की अवी आपणाचे हेल्मेट खंय तरी विसारलो. ते व्हडले ते आता ते सोदूंक भोंवता. हांव हेवटेन येयला आनी तो तेवटेन गेला. खंय कपडे बिपडे घेतलेले थंय वा जयशेक कितें ना कितें जायत आसा आयज. फटाफट सोदता. म्हाकाय न्हू बरें दिसना. थंडी भरल्या न्हू ती आजून वचोंक ना. त्या खातीर हांव जाम कशें दिसता पळयात. फटाफट पळयता तिजे कडेन आसल्या पुरो ते हेल्मेट. नाजाल्यार बेश्टें लुकसाण न्हू. एकान एक लुकसाण जायत आहा कितें ना कितें वा जयशी. कपडे घेवपाक येयले जाल्यार भलतेच. जाली मोये मोये सीन. हेल्मेट हांव ते कपडे घेवन गेल्लो पळय त्या शॉपारूच विसरलो. आतां पळय परत घेवन येयला हांव. आनी म्हापसा वयता आनी कितें काण जायना म्हाका जायत ना अशें. आतां पळय हांव म्हापसा गेल्लो शॉपिंग करपाक आनी थंयसर हेल्मेट विसरोन येयलो. हेल्मेट हाडूंक गेल्लो पळय. हेल्मेट फायनली गावलें. हांवें अंकिताक धाडला शॉपार भाजये कान्नी कडेन. थंयसर उरला काय विचारपाक. गावले खंयच्या शॉपार कपड्यांच्या शॉपार. सो ताका फोन मारलेलो हांवें येता ते आतां. गावले रे हेल्मेट खंय आसले. ओके सो गायज फायनली पावलेलो आसा घरा कडेन. आनी आयज जालें काण. आयज गेल्लेले आमी कितें धूप बीप घेवपाक आनी म्हाका मातशे शॉर्ट पॅन्ट जाय आसल्यो म्हाज्यो. आनी अंकिताक 2-3 कुर्ता घेतल्या बाबड्याक. आनी मेन म्हणटा ते सगळ्यान व्हडलो लुकसाण जातलो आसलो हेल्मेट. घेतलें सामान आनी हेल्मेट थंय विसरलो. आनी खंय विसरलो तेंय खबर ना. गाडी स्टार्ट मारली तेन्ना उडास हेल्मेट खंय काय म्हणून. हेल्मेट सोदता सोदता हेल्मेट तकलीच चलना. आनी हेल्मेट ते म्हारग हेल्मेट म्हाजें. हांव खंयसरूय कॉम्प्रोमायज करपी जेवपाक खावपाक न्हेसपाक खंयसरूय हेल्मेटाक कॉम्प्रोमायज केन्नाच ना. आनी हेल्मेट बरे क्वॉलिटीचे बरे हाडलेले 10,000चे हेल्मेट. आतां खंय आमी पयस रायडाक वयता लदाख वयता. आमी पळय फाटीं तुमी चायना गेल्लेले आमी इलेक्ट्रीक स्कुटर घेवन. सो हेल्मेट आमकां बरें जाय पडटा. हेल्मेट ना जाल्यार जायना. व्हेरी इम्पॉर्टंट हेल्मेट. बायकर्स जे आहा पळय तांकां सारकें अंडरस्टँड जाता. हेल्मेट शेणलें हांव सोदीत उरलो. हेल्मेट शेणलें म्हणजे टेन्शन. हेल्मेट बाबा परत परत कोणा कडेन इतले पयशे बाबा हेल्मेट हाडपाक. म्हाजे कडेन बाबा ना इतले पयशे. कितें कितें करून मेहनत करून ते हेल्मेट हाडलेलें हांवें. व्हेरी एक्सपेन्सीव हेल्मेट.
आनी बरें केलें आयज म्हापसा गेलो कितें सामान हाडलें मागीर आमची सातेरी देवीक घालपाक हांवें हें घेतलेलें बरें फुलां ती घातली फुलां आतां वात पेटयली आनी येयलो हांगासर बसपाक आनी येस आयचो व्लॉग सॉरी कालचो व्लॉग आमचो कसो आसलो एक मेमरीज म्हाजी ती ओला वांगडा ती तुमच्या वांगडा हांवें शॅर केली फनी मुमेंट सो तुमकां आवडलें आसतलें न्हू आवडलें जाल्यार कॉमेंट करून सांगा म्हाका आनी व्हेरी सून म्हाजी गाडी ऑलमोस्ट नॅकेड जाली आं नॅकेड केली हांवें म्हणजे उगडली सगळी पेंटिंगेंग दिली सगळें केलें आतां स्लो ती इन प्रोसेस भायर सरपाची आसा सो लेट्स सी नाव पळोवया मागीर कशें कितें पळय तें दीदी ये उखाड़ सकती हो आप? क्या उखाड़ू? वो झाड़। ये? हाँ। हाँ, एक सेकंड में क्यों? नहीं उखड़ेगा आपसे। क्यों नहीं उखड़ेगा? ये बहुत ये है, घट है अंदर से। देखो। हाँ। ये। वाह। मेरे बाप गया। ये भैया को जो टोपी डालती हो उसका ताकत है सब खा के। हाँ, तो सारे उखाड़ दो दीदी। हाँ? अभी सारे उखाड़ दो। सारे नहीं, एक ही तूने कहा था। अभी वो भी उखाड़ दो। नहीं, वो नहीं। क्यों? एक ही कहा था, ये मेरा काम नहीं है। ये मैं अभी तू मेरे को क्या देगी? ये उखाड़ लिया मैंने। अभी आपको वीडियो बना दी बहुत हो गया। देवा खबर। हे जो टाइमपास केन्ना जाता ना हे पळय हे जांगडा पळय उलयता फोनार पळय हे पळय हे आमचे टॅडी बेर हे पळय हे जांगडा फोनार उलयता मागीर तेजो टायमपास जाता तेंचे दोगांचे बरें जमता भितर धूप हाडला ऋतिक रोशन पळय धूप हाडला ऋतिक रोशनाचो धुवर सगळ्या घराक घालया आतां ऋतिक रोशनाक पेटोवया आनी सगळ्याक घराक घालया आतां धुवर करुया पळय ऋतिक रोशनाचो धुवर पळय आख्ख्या घराक पळय ऐसे ही ऋतिक रोशन की बिजली भी हमारे ऊपर पडे तो अच्छा है न्हू का धुवर पळय ऋतिक रोशनाचो धुवर हो सगळो तुमच्या घराक तुमी घाला पळय हांवें हॉलानूय घातला आतां हांव हांगासरूय घालता सगळ्याक आख्ख्या घराक घालता एक पॅकेट हांव दिसाक घालता गो हांव एक पॅकेट दिसाक एक पॅकेट दिसाक घालता खा सगळ्याक धुवर करून उडयता चोडूय बरें न्हू तें सांगा तेका आतां सांग की घटाच्या चुप बस बाप रे पळय एक आयज तुवें खूब केल्या मगो शॉपिंग दोन आनी तीन आनी म्हाका गो तुका पॅन्टी घेतला धाकट्यो शॉर्ट पॅन्टी हे हांव तिनूय कलर नवरात्रीक घालतलें नेवी कपडे म्हाका नवरात्रीं कडेन हय आनी तो पळय आयक तरी आतां हे तीन घेतल्या न्हू तीन आनी 9 आनीक 6 कपडे तूं घेवन दिवंक जाय म्हाका दुसरे कलरांतले एवरी डे हांव एक कलर घालतलें नवरात्रीं कडेन हय आनी ते आतां घालून दाखय मगो म्हाका कितें हे ऑल्टर करूंक जाय तें घालिना जाल्यार हांव आनीक घेवन दिना चल वच हांव घालिना हांव घेवन दिना घालूंक घे घाल आतां ते लास्ट आयसून ते लास्ट हेजे उपरांत आनीक घालूंक दिना हांव तुका हांव हाडीत ना कित्याक हांव म्हाजे कडेन पयशे ना न्हू पळय आतां 9 3 आनीक 6 उरला तो घालून दाखय चल घालून दाखय ऑल्टर करूंक ना रे तर दाखय चल बेगीन हांव ना प्लीज चल एकदा गुड कर ना एक ऑल्टर करूंक जाय चल 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 ओके हेका टायट बी करूंक जाय रे अशें घालिनात रे ते चल बेगीन हे पळय हे घाल खंयच्यो घालू हो घालून दाखयचो हो स्टार्ट वयचे वयल्यान कर तेजे वयल्यान हय बरें चल बेगीन चल उठ पण हे घालून दाखयल्यो कारीक म्हाका 6 कुर्ता घेवन दिता हय बरें मात दिसोंक जा या तो ऑल्टर करून घाल दाखय घे चल घे बाया चल दाखय बेगीन दाखय चल फटाफट आमी गायज पळय फाटल्यान आमच्या टीव्हीचेर पळय आमचोच व्लॉग चालू आसा लाय मस्तीखोर गोवन्स पळय आनी हांगासर पळय हे हांवें खूद पेंट केला हे दिसता पळय ते सायकल बिकल हांवें केल्या ती हे पळय आतां गेला ट्राय करपाक कपडे लेट्स सी हे आनी कितें तुका सांगलेलें मरे हे आतां तूं कितें म्हणून घालून येयला नरकासूर कसो कुर्ता म्हापसा घातलेलो तो
हेतून तू नरकासूर कहो दिसताय मग वरसून सकयल पर्यंत. त्याका ऑल्टर करूंक जाय. ऑल्टर म्हणजे तो ह्यो शॉर्ट इतलो करूंक जाय आणि हांगाच्यान असो फिट करूंक जाय. हांवें तुका सांगलें पीठ अशें घालिना पीठ करूंक जाय म्हणजे पीठ करूंक जाय अशें कोंग ना. घालिना म्हणून. मग अशें कशें घाल तकलेक बांद मगो तर तो फेटो कहो. तकलेक बांद कितें अशें घालिनात ते म्हाका लूज जाता. तू अनंताचो बाळू कहो दिसता माझ्या हेतून. सायजीच्या गावान आला हांव कितें करूं. हांवें तुका सांगलेलें हांव ऑल्टर करून दाखयतलें घालून म्हणून. पण तू आता दिसता शक्तिमानाचो भाव कसो. ना तू ते गंगाधर विद्याधर ओमकारनाथ शास्त्री तो दिसताय डीडी मानाचेर येतालो पळय तो. ना हय खरेंच. आता तू अशें हात कर अशें आणि शक्तिमान असो उठता तो कर पळय. हांव काडटा ह्यो. कोणी गायस कोणी शक्तिमान पळयला तो असो हात वयर करता आनी कॅ करून उडोवन वयता पळय तशें कर कर गो उडोवन दाखय. एकदाच उडोवन दाखय. ऑल्टर करूंक जाय. एकदाच दाखय काय. हांवें तुका घातलून दाखयलो मरे. एकदाच उडोवन दाखय. हांव ना कॅकेमान कहो उडोवन दाखय. ना तू सारखे शक्तिमानाची बहीण कशी दिसता. शक्तिमानाची बहीण तू दिसता आयज पळोवपाक. कॅकेमान कसो. हांव ना आयसून तुझें नाव कॅकेमान. ना कॉमेंट सेक्शनान हे गायस आमच्या कॉमेंट सेक्शनान कॅकेमान स्पॅम करा. ना या फिट करूंक जाय पळय काय बरं दिसता. कॅकेमान ऑल्टर करूंक जाय पळय असो कॅकेमान पळय असो ऑल्टर केलो न्हू पळय बरो दिसता पळय. वॉटर करा म्हणजे ऑल्टर म्हणजे तू fitting दोन करूंक दीस पयलीं जाय. कितें तरी सांगी मगो सगळ्यांक कुटनिंग cut करूंक जाय. तू कितें कुटनिंग करूंक जाय. हेअर स्मूथनिंग करपाक जाय पळय. तू कुटनिंग म्हणी मगो. केस आता माझे लांब झाले. तू म्हाका सांगलं केस वाडे मागीर आपण तुका खूप पैसे दितालो हेअर स्मूथनिंग करपाक पळय. 150 रुपये मिलेगा. पळय पळय पण हे आता तू कसली म्हणून स्टाईल केला ही. हांवें हे पोतेकार काय दिसताय मगो तू. तू म्हाका घालून दाखय म्हटलं. हांवें तुका दाखयलं न्हू. आता हेका ऑल्टर करूंक जाय. कितें पळयता. सारको लाणवो गो मगो. हांव ना असो हांव काडटा. काय पण सांग आम्ही बाबा गणा ते गणा. हो कोण येयलो. नर्स कशी येयली मग तू हॉस्पिटलान तूच दिसता नरकासूर गो मग. ते शॉर्ट करूंक जाय इतलो इतलो. नरकासुराचे आता नरकासुराचे दीस ते नरकासुराक आणि हे पैसे मोडच्या बरोबर तुका धरून थंय बांदपाचो झाडाक नरकासूर गो. हांव ना आणि 2 लायटी घालपाचे कानांक तुझ्या. सगळे सेम जाता. तुझे 2 लायटी कानांक घालपाचे. फिट केलो तुझे ते आहा जाडू तोंडाक तो थापपाचो सगळो केस सोडपाचे. नरकासुराची भयण जावन तू उबें रावपाचें थंय भूतनाक. पळय फिट तू नरकासूर जावपाचो. पळय फिट केलो बरो दिसता. आयक सांगलेले तू नरकासूर जावपाचो. माझ्या सायजीच्या गावान ना कोपरे. कसले दिसताय गो अनंताचो बाळू गो. माझ्या सायजीच्या गावान आला हांव कितें करूं. घे म्हणून मेळटा तुजे सायडीन. ना गावाना 150 बीन मेळटा. हांव काडटा तो. ए पळय ज्यूस केला आवळे आणि बीटरूट. पळया आतां हो पिवन कसो लागता तो. ऋतिक रोशनाचो धुवर पेटोवन पयलो हांवें. आतां हेंचो पळोवया कितें जाता तो. दोन्ही मिक्स करून कितें लागता बाबा धाके पाणी काय शी. तू म्हाका वावर केलाय आयज. कितें वा हेल्मेट तू विसरून येयला आनी म्हाका सोदूंक लायलाय वाज हयशेक. तें हांवें केल्लें जाल्यार तू म्हाका करतलो आसलो बाजारान सगळ्यांच्या फुडल्यान. हांव म्हणून बाबडे गेलें सोदपाक. तू बाबडे कित्याक. हांव बाबडे हांवें तुजें हेल्मेट सोदपाक खूब मेहनत केली. खंय वचोंक तू थंय धाडले उबे. थंयच न्हू हांव गेल्लें कितले धांवत कुटनिंग करूंक गेल्ले तू. कुटनिंग बी काय करूंक नाय. हांव बरें धांवत बी गेल्लें. कितें सो गायज कित्याक जाणा कपडे घेता थंय एक्सायटमेंटान हेल्मेटूच विसरलो. आनी हेल्मेट ते एक्सपेन्सिव्ह हेल्मेट परत घेवपाक कोणा कडेन इतले पयशे. तरी बरें ते शॉपकिपरान दवरले. तेणी दवरले म्हणून सांग. तेणी म्हाज्या हेल्मेटार यूट्यूब लोगो आसलो तो सर्च केलो
आनी तो मॅसेज घालपाक म्हाका इंस्टाग्रामाचेर तितल्या हांव पावलो शॉपार मॅड कहो हांवें केल्लो जाल्यार पेपे तुमकां खबर आहा अंकितान न्हू आयज येदो व्हडलो लुकसाण केलो 10,000चे न्हू हेल्मेट सांडयले अशेंच करता हे खंय दवरता याद उरना हे ते ब्ला 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 सारकें तुजें हां सारकें व्हेरी गुड तताच तूं सारकें सो गायज हेल्मेटाचे गोश्ट पयलें हांवें न्हू कितें जालें तें हेल्मेट म्हाजें थंय वाटेरूच दिसारलो आनी हेल्मेट ना जाल्यार गाडी चलोवपाक मागीर तुमकां खबर आहा घे म्हणून फायन कट्टी आहा मरे तुजी आनी रिस्क बाबा हाली खूब गाडयो जाम आगसून येतात कितले एक्सिडेंट आनी सादे हेल्मेटां घालून अर्थ ना सो प्रिफर करा बऱ्या क्वॉलिटीचेच हेल्मेट घाल 10,000चे म्हणिना मिनिमम 2-3 हजाराचे हेल्मेट घालूंकूच जाय बरे कंपनीचे ते हांव घालता पळय आनी एक हेल्मेट आहा ती कांगाची शीर गई ती जाल्यार सारकी डेंजर ते म्हाका म्हाज्या गाडये वांगडा फ्री मेळ्ळलेले सो केन्नाय बेश्टे लागीं वयता जाल्यार घालता हांव ते न्हू आनी आयचो दीस बरो गेलो म्हापसा मार्केटान गेली भोंवली पण हेल्मेटान मात वाज हाडलो रे अवश्य तरी आयज पावस ना म्हणून सांग आनी म्हाजी आयज तकली सॉलीड दुखता हेडेक सारको व्हेरी बॅड हेडेक सॉलीड दुखता सारकी आनी ब्लॉग करपाचें मनूच ना म्हाजें आतां आनी तुमकां आमचो कुकींग ब्लॉग आवडला आसतलो न्हू आनी आवडला जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा आमचे आनी पयलींच पळोवंक ना तुमी आमचो जर कुकींग व्हिडिओ पळोवंक ना जाल्यार प्रिवियस व्हिडिओचेर वचा आनी पळयात कसो आनी नेक्स्ट आमची रेसिपी कितें आसपाक जाय ती बी आमकां सांगात बरी यम्मी आसूंक जाय कमेंट करून सांगा आमची रेसिपी कितें आसूंक जाय पळय ती आनी या दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल लायक शेअर सबस्क्रायब कमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ टील दॅन गुड नायट आनी हां चेन स्नॅचिंग खूब चल्ल्या तेच्या बद्दल एक फाल्यां व्हिडिओ घालता दाखयता तुमकां पळयात कितें पळय तें आयज घालपाचो आसलो पूण फाल्यां घालता